चर्चिल ब्रदर्स आणि स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आय लीगाचे थाल्ले जोड जैतवंत आय लीगच्या कार्यकारी समितीन केले जाहीर कोरोना महामारीक लागून जावपाक शकली ना सर्त गोयचे म्हादय कर्नाटकान व्हरून विकपी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक गोंयांत येवपाचो ना अधिकार आपसदाद आसा जाल्यार मेळावली मौलेच्या शेतकाराकडेन उलोवन दाखय काँग्रेसीन लासलो पुतळो जाल्यार शेतकारांनी दाखयले काळे बावटे लोकांकडे मोबाईल आसात बँकेची खाती आसात गोंयांत भरिल्लो आसता 4 महिने पावस हाचे कारण ह्या देशाक लाभला मोदी सारकिल्लो नेतो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रकाश जावडेकरान मय जोडणेचे शेतकारांक घडयलो साक्षात्कार गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयात खबरो विस्तारान गोंयांत 4 महिने पावस भरलेलो आसता फाटली 4 वर्सां जाल्यार बरो पावस पडटा कारण ह्या देशाक मोदी लाभला सगळ्या शेतकारांच्या नावान खाती उगडल्यात सगळ्या कडेन मोबायल येयल्यात ही देशाची प्रगती केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रकाश जावडेकर मय सोडणेच्या शेतकारां म्हऱ्यान उलयलो उदका पावसाचो विशय काडलो पूण मोले वा मेळावलेच्या शेतकारांचो संघर्श वा म्हादय सारख्या जळट्या विशयाचेर मात तो उलयलो ना केंद्र सरकारान हालींच शेतकारां खातीर 2 बिलां संसदेत पास करून घेतल्यात ही बिलां शेतकारांक पिडपी जाल्यार भाटकारांची आनी भांडवलदारांची बोल्सां भरपी अशें म्हणत देशभर ताका विरोध जावपाक लागला डॅमेज कंट्रोला खातीर जावडेकरान गोंयच्या शेतकारां बरोबर बसका घेवपाक सुरवात केल्या शेनवारा तो मय सोडणेच्या शेतकारांक मेळ्ळो पूण कसलीच व्हडली घोशणा केली ना एक शेतकऱ्याला एका बाजूनी सॉइल कार्ड द्यायचं दुसऱ्या बाजूनी कृषी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई त्याला पाणी मिळालं पाहिजे पाणी मिळाल्यानंतर त्याला गोव्यामध्ये पाऊस चांगला 4 महिने पाऊस झालेला अनेक वर्षांनी असेल आणि गेले 6 वर्ष पाहिलं असेल पाऊस एकूण चांगला होतो पण मोदी लागलेलं आहे ते एवढं जर खरं आहे तर ते एक झालेलं आहे आणि म्हणून एक शेतकऱ्याच्या हितासाठी सगळे असंख्य काढले हे मोदी सरकारने सुरू केले आता सगळ्यांची खाती उघडली सगळ्यांना आधार कार्ड मिळाले बहुतेकांकडे मोबाईल आले ही देशाची एक प्रगती आहे संसदेतले शेतकार बिलांक कोणेच विरोध केलो ना आडवाद पंजाब पण थंय काँग्रेस अकाली दल आम आदमी पार्टी सारकिल्ल्या पक्षांनी राजकारण केलां अशें रजावय प्रकाश जावडेकरान दिला पळयात 3 कायदे झाले नवे ज्याच्यामुळे आंदोलन सुरू झालं असं लोकांना वाटलं पण प्रत्यक्षात पंजाब व्यतिरिक्त कुठेही नाही आणि पंजाबमध्ये राजकारणामुळे म्हणजे पंजाबमध्ये गमतीदार दृश्य आपलं दिसत आहे त्यांनी आधी प्रचार केला की एपीएमसी नाहीशी होईल तुमच्या इथं आहे का एपीएमसी उपाध्यक्ष तर एपीएमसी म्हटलं नाहीशी होईल आणि एमएसपी नाहीशी होईल पण दोन्ही आहे आणि पंजाबमध्ये खरेदी सुरू झाली आणि आपण ज्याला भात म्हणतो ते म्हणजे धान तो भाताची खरेदी सुरू झाली आणि सुरू झालेली खरेदीला शेतकरी येऊन भात घालायला लागले पण इकडे भात घालतात तर तिकडे आंदोलन करतात कारण तिथे राजकारण आहे तिथे काँग्रेस पक्ष आहे तिथे अकाली दल आहे तिथे आम आदमी पार्टी आहे तिघांचा या विरोधात वेगवेगळ्या कारणांनी विरोध आणि म्हणून राजकारण म्हणून आंदोलन चोडणेच्या शेतकाराबरोबर बसका घेतल्या उपरांत केंद्रीय पर्यटन मंत्री म्हापशेच्या शेतकारांक मेळपाक गेलो म्हापशेचे शेतकार तयारेत आसले पूण येवकाराचे न्हू तर हातांत काळे बावटे घेवन पळयात गोवा 365 खातीर मय चोडणच्यान महेश गोवेकार आनी म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार बंदर कप्तानान प्रतिबंधीत केल्ली डबल सायजीची कॅसिनो बोट मंत्री मायकल लोबो हाडपाक सोदता सर्क्युलरात सांगला ते प्रमाण बोटीची व्याप्ती 90 मीटर मेरेन आसची पूण ही बोट ताचेकय व्हडली आसा हे सायजीची बोट कायद्यान हाडपाक शकनात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें ह्या प्रकाराची लोकायुक्तान
ACB तशेंच CBIन दखल घेवची काँग्रेस मागता. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन हे बोटीची नोंद करपाक सांगल्या. तशेंच योग्य अशी सुवातेर ती दवरपाक लायल्या, काँग्रेस म्हणटा. मंत्र्याच्या दबावा खाला येवन पोर्ट्सान नेम मोडून ही बोट हाडपाक हयकारे दिला. एका कॅसिनो बोटीन आपले सुवातेर दुसरो कॅसिनो हाडपा खातीर अर्जय केला. पळयात काँग्रेसीचे फुडारी कितें सांगतात ते. Saying that he wants to get casinos in the Aguada Bay. He wanted to get casinos from Panjim into the Aguada Bay. But from the documents that I've got, it appears that he wants to get another casino, a new one, a bigger casino, which does not fit in the rules of the Goa government. This Delta Cruises gave required information. Now what they have said there is that the ship that they're trying to bring in place of this Royal Flotilla was built in 1997 and its length is 122 meters and breadth is 27 meters. Now as per the circular of the captain of ports, the maximum length of the ship can be 90 meters. While another letter dated 26 November 2019, the same company proposed to bring in a vessel which is 132 meters in length and 26.82 meters in breadth. Now 132 is exactly double the length of the existing casino ships which are there anchored in Panjim. On 12th December, marine engineer Octavio Rodriguez and deputy captain of ports Premla Sirsaikar have noted that getting such a vessel is dangerous to the environment and could block the navigation channel. What happens is this ship is very long, so they cannot maneuver in the mouth of the river. So if that comes, it could block the channel by chance if it is grounded. They have put it in the notings. They said in the past history, even 2,000 tons barges get grounded in the channel. And we have seen cases like that in Panjim and Miramar. This ship which they are trying to bring is 20,000 metric tons. Despite this glaring illegality, the Minister of Ports, Michael Lebon, 30th of December, wrote that NOC to register may be issued to acquire and bring the new vessel in the river Mandovi, and asked the department to suggest an appropriate place to anchor this ship, the big vessel. 2020, Secretary Ports P.S. Reddy opined that before registering and bringing the ship in Goan waters, a place should be identified to anchor the ship, as the present site where other casinos are anchored is dangerous for safety and security of the passengers. This is what the Secretary of Ports have written on the file noting. But the Ports Minister on 9th of June has in his file noting put that NOC for replacement of vessel and mooring should be in Mandovi River, where all other casino ports are anchored. And despite this earlier reservation, Secretary of Ports and Captain of Ports have gladly obliged. On the 10th and 15th, they have signed this. They have agreed against their own notings, where they said it cannot be put in the river Mandovi. This Captain of Ports and this Secretary of Ports, they have agreed. It is a fit case for Anti-Corruption Bureau, Lok Ayukta, and also CBI. Because the bribes that have gone into this to do this illegality. I mean, we will go to court, we will get more documents, we are going to go to court. And I think everybody was involved. From the marine engineer, captain of ports, deputy captain of ports, secretary ports have to be probed and punished for this illegality. They may try to change the law now, again, to give permission to this bigger ship. But as of today, the law does not permit a ship of more than 120 meters length. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम चारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोळशाची येरादारी खातीर दक्षिण पश्चिम रेल्वे रुळांच्या दुपेटीकरणाक बाणावलेकारांचो विरोध आसा. आता बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावय थळाव्यांचे मजतीक धांवन येयला. मजगती आय लीगचे कार्यकारी समितीन चर्चिल ब्रदर्स आणि स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा हेंका आय लीगचे जोड विजेते म्हणून घोषित केले आणि कोविडाक लागून सर्त फुडें जावपाक शकली ना. दक्षिण पश्चिम रेल्वे रुळांच्या दुपेटीकरणाक विरोध करपा खातीर बाणावलेकारांक आपूण सांगात दिता अशें आमदार चर्चिल आलेमावान सांगलां.
कोळशाची येरादारी सुरू जाली जाल्यार लोकांची जीण थतरवितर जातली. हांगाचे दायज तिगोवन उरचें ना अशें तेचें म्हणणें. सो हो प्रोजेक्टाक चड करून कायद आसलेलो एनपी जेन्ना तुमी एनपी निवडून दिला 30 जाणांक एनपी लॉ काय जाल्लो बाबा आमकां गोंया हें नाका, गोंया आमकां नाका पळोवचो कित्याक आमकां जाग ना. एनपीन थिंगा जाप रे एनपी कोल्या भाशेन आयले सगळे एनपीन जाप काडला. आतां हें सेंट्रलाक दुयेंस आमकां तितून देखून आमच्यान करून जाता तें आमी करुया. बंद जाता जास्त हांव सांगूंक शकना पूण हांव लोकां बरो. कोरोनाचें प्रमाण वाडत चल्लां आनी हे फाटभुंयेर आनीक सामने जावचे नात देखून आय लीगचे कार्यकारी समितीन स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा आनी चर्चिल ब्रदर्स हांकां सर्तींतले जोड जैतवंत म्हूण जाहीर केल्ल्याचें चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचो अध्यक्ष चर्चिलान सांगलें. जे आमी दुलियर ग्रावंडाचेर ओपन ग्रावंडाचेर सगळ्या डिस्टन्सांत एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग आनी ते 5 पॉयंट आहले. त्या 5 पॉयंटाचेर आमी डिस्कस करता प्रमाणे एपावट लीग मध्ये बंद जाली कित्याक कोविडा लागून सगळे आख्या सत्राक जाल्ले. सो ही प्रॉब्लेम कितें जालें स्पोर्टींग वयर आहल्या टेबलाचेर तिंगा 2 गेम उरल्यो 44 कितें जालें आनी आमच्यो 5 गेम उरल्यो आनी आमी 37 आहले. जो स्पोर्ट्साचो चेअरमॅन पळयला डॉमिनिक एडुकेटर ताणें दिल्लें नल आनी एवॉयड करपाक. नल एवॉयड करप सारकें ना कित्याक आज चर्चिल जाले हांव जिखपाक शकता वो केलो स्पोर्टींग जिखपाक शकता ताका लागून जॉयंट विनर म्हणून तुमी डिसिजन घेया. गोवा 365 खातीर वार्काच्यान रमेश नायक रावत. गोंयचे मादय कर्नाटकात व्हरून विकपी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक गोंयांत येवन गोंयचे वारे खावपाचो कसलोच अधिकार ना. कापसदाद आसा जाल्यार शेळ मेळावले वचोन थंयचे शेतकार कडेन उलय. मोलेच्या लोकां कडेन भासाभास कर काँग्रेसीन मागला. नो उल्लू बनवींग जावडेकर गो बॅक से नो टू कोल अश्यो घोशणा दीत तेंच्यांनी शेनवारा जावडेकराचो पुतळोय लासलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर सध्या गोंयांत आसा. चोडणा म्हापशां अशा वाठारांनी शेतकारांच्यो ताणें गाठीभेटी घेतल्यो पूण म्हादयच्या प्रश्नावेल्यान काँग्रेसीन ताचो निशेध उक्तायत पणजी ताचो पुतळो लासलो. फकत चोडणेच्या शेतकारा कडेन उलोवचे बदला जांच्यो जमनी घशात घालपाचो यत्न चल्ला त्या मेळावले मोलेच्या शेतकारा कडेन वचून चर्चा कर नाजाल्यार तुजो पुतळो लासत रावतले काँग्रेसीन आव्हान दिलां. मुर्दाबाद 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 जर तू गोंयान येयलाय हांव चॅलेंज करता ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक जावडेकराक जे मेळावले जे शेतकार जे गांवकार जे प्रोटेस्ट करता तेंच्या बरोबर वचोन भासाभास कर. IITच्या नांवान 13,000 लाख कोटींनी तुम्ही जी स्क्वेअर मिटरची जमीन हडप केल्या त्या शेतकऱ्यांक त्या गांवकारांक त्यांच्या बरोबर भासाभास कर. चोडणा वचोन त्या थोड्या फार्मरांकडे भासाभास करून कांयच साध्य जावं. मोल्या वच आनी मोल्याची झाडां आमची वयतली आमचे एनवायरमेंटाचे डिस्ट्रक्शन जातले त्या लोकांकडे भासाभास कर. तेचो आमकां कितें फायदो आनी आमकां कितें लुकसाण जाता हें आमी तुका सांगता. गोंयकार तुका सांगता हिम्मत आसा जाल्यार लोकांकडे वचोन मेळ. आमच्या ह्या गोंयच्या सैमाचे डिस्ट्रक्शन करूंक जर तूं येयलाय जाल्यार आमी तुजो निशेध करतले आनी परत परत आमी तुजो हो पुतळो जळयतले. तूं ह्या देशाचो मंत्री जावन आसा तुवें शपथ घेतल्या की आपूण पर्यावरणाची जतन करतलो पूण तूं आयज सगळो सत्यानाश करपाक हांगा येयल्लो आसा. सो आमी तुजो निशेध करता. There is no cost benefit studies which are done for whatever projects they are getting into Goa. कितें आमकां फायद्याक पडटलें गोंयांक वो ना पळय तें. Everything is done by destroying our fields, destroying our rivers, destroying our forests. So we strongly object to this and I don't know what face the minister has got to come and enjoy himself in Goa here. They are taking a selected audience and meeting some farmers. Meet the farmers who are affected, meet the people who are affected, meet the coal affected people. Meet the people who are there in Molem who are fighting against them. तांकां मेळना. ऑडियन्स घेतला कॅप्टिव्ह ऑडियन्स घेवन तेंचे कडेन भाशण करतलो वयतलो दाखोवपाक आपूण फार्मरांक मेळोन येयले म्हणून.
farm bill, the whole of India is objecting to that. Anga the farmerang, thode farmerang in हे करून. We will object to this. We will fight for our state. We will fight for India. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परत एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात कोरोनाक लागून बळी गेल्ल्यांचो आंकडो 1 लाखा वयर गेला जाल्यार कोरोना बाधितांचो आंकडो 64 लाखांचेर पावला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही माहिती दिल्या. देशात कोरोनाचो बाधिकार जाल्लो पयलो दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत 204 जाले तरी कोरोना बाधितांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. 13 मार्चाक 76 वर्सांच्या मनशाक कोरोनाक लागून मरण येयल्लें. त्या उपरांत 6 म्हयन्यांच्या काळात कोरोना संसर्गाक लागून आता मेरेन 1,882 जाणांचे जीव गेलेत. भारतात एकाच दिसात 79,476 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरात 1,069 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात जाल्यार 75,628 जाण बरे जाल्यात. आता मेरेन भारतात 64,73,544 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 9,44,000 पावल्यात. 1,842 जाणांच्या मरणाची जाल्यार 54,27,706 पेशंट दुयेंसमुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान नाकापुरो करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रांत 14,16,000 केशी आसात. आंध्र प्रदेशाच्यो केशी 7,06,000 पावल्यात. कर्नाटकात 6,20,000 केसी आसात. 6,08,000 हो तमिळनाडूचो आंकडो जाल्यार उत्तर प्रदेशांतली नोंद 4,06,000 जाल्या. पुराय संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार अशें दिसून येता एकाच दिसात संवसारभरात सुमार 3 लाख केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 3,48,00,000 पावल्यात. 10,33,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची नोंद मेळटा जाल्यार 2,58,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 71,60,000 पावला. 64,73,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर आसा. 48,82,000 हो ब्राझीलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केशी 11,94,000 पावल्यात जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 8,41,000 पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पूर्व लडाखात चीना वांगडा सुरू असलेल्या संघर्षाची फाटभुंयेर भारतान शेनवारा शौर्य बॅलिस्टीक मिसायलाची चाचणी केली. जमनीवयल्यान जमनीचेर मारो करपी आनी अण्वस्त्रां घेवन वचपाची क्षमता आशिल्लें हें बॅलिस्टीक मिसायल ओडिशाच्या बालोर वाठारांत तेची चाचणी जाली. शौर्य बॅलिस्टीक मिसायल 800 किलोमिटरावयल्यान लक्ष्य अचूकपणान साधपाक शकता. ह्या मिसायलाक लागून भारताची सध्याची मिसायल वेवस्था अदीक घटमूट जाल्या. ह्या आदीं बुधवारा ब्रह्मोस्त्र सुपरसॉनिक क्रूज मिसायलाची चाचणी केल्ली. मिसायलाची चाचणी खातीर एरिया वॉर्निंग पयलींच जारी केल्ली. देशांतर्गत तंत्रज्ञानाचो वापर करून तयार केल्लें हें भारताचें पयलें हायपरसॉनिक न्यूक्लियर मिसायल. हें मिसायल जमनी पोंदां लिपोवन दवरूं येता. दुस्मानाच्या रडाराक तें सांबाळपाक शकना. हें मिसायल इतल्या वेगान वता की दुस्मानाक कितें कळचे आदींच तें वेध घेता. पूर्व तयारी करपाक वेळच मेळना. दुस्मान हल्लो करचे पयलींच हें मिसायल तांचो तळ उध्वस्त करपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान इंडियन प्रीमियर लीगात सगळ्यात चड सिक्सरी मारपाचो रेकॉर्ड केला. ह्या पंगडान आता मेरेन 1,000 सिक्सरी मारल्यात. IPLच्या इतिहासात आता मेरेन 4 पंगडांनी अशी कामगिरी केल्या. हैदराबादा आड कालचे मॅचीत चेन्नईच्या खेळगड्यांनी 5 सिक्सरी मारल्यो. रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनान दरेकी 2 जाल्यार धोनीन 1 सिक्सर मारली. ह्या 5 सिक्सरींच्या बळग्यार तांणी IPLात 1,002 सिक्सरी मारल्यो. चेन्नई वांगडाच किंग्स 11 पंजाबानय तितल्योच सिक्सरी मारल्यात. IPLात सगळ्यांत चड सिक्सरी मारपाचो विक्रम रॉयल चॅलेंजर बेंगळुरूच्या नांवार आसा. तांणी आता मेरेन 1,147 सिक्सरी मारल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आणि सांबाळात भलायकी. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.